नमस्कार, पळूया अपडेट खबरो. खर्चा परस दुप्पट पैसे मोडून लायटीच्या बिलाची कामां सरकारान दिली. जीएलाक वर्क ऑर्डर काडचे पयलींच कांय डिव्हिजनांचो घेतलो ताबो. कामाचो चार्ज दोबरात. खासा रिपोर्ट. स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले 27 मायनिंग लिजी रिन्यू करपाची प्रक्रिया सुरू. दुसरे वटेन मिनाच्या येरादारीचो विशय ट्रकवाल्यांनी केलो परिकाराकडेन. शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसकेत उपाय. ओनूचे इफीक फिल्म बाजाराचे स्वरूप हाडपाचो यत्न. फिल्म इंडस्ट्रींतल्यान रोजगार निर्मितीचो यत्न. इफीत बाकीच्या तालुक्यांनी फिल्मां आनी म्युझिका कॉन्सर्ट. महाराष्ट्र हरियाणात विधानसभेक मतदान निकाल आयतारा. मोदीचो जादू चलतलो काय ना सगळ्यांची नजर. एजन्सीचे एक्झिट पोल म्हणटात दोन्ही कडेन बीजेपी नंबर 1. आणि खेळात आयएसएलाचे गोयचे पयले मॅचीत चेन्नईनान मारले एफसी गोवाक 2-1. दोनूय पंगडाचो खेळ पेजाद. एफसी गोवा अटॅकिंग मात डिफेन्स फेल. स्टेडियम 80% फुल. एफसी गोवाचो कोच जिको म्हणटा 2 चुको म्हारग पडल्यो. क्लिफर्ड मिरांडा म्हणटा देशी प्लेयर फॉरेन प्लेयरां इतलेच धडाडीचे. खबरो विस्तारान. खर्चा परस दुप्पट पैसे मोडून सरकार गोवा इलेक्ट्रॉनिक्सा कडल्यान लायटीच्या बिलांची कामां करून घेवंक सोदता. सध्या बिलां दिवपी खाजगी एजन्सी परस जीएलाचो चार्ज दोबरात. बिलां उसरा पावतात, चुकीची पावतात म्हणून कागाळी आयिल्ल्यान सरकारान लायटीच्या बिलाची कामां जीएला कडेन दिवपाचें थारायलें. अजाप म्हळ्यार सरकारान वर्क ऑर्डर काडचे पयलींच जीएलान कांय डिव्हिजनाची बिलां दिवंक सुरवात केल्या. वीज खात्याचो व्यापय वाडला, खर्चय वाडला. पळयात रिपोर्ट. लायटीच्या बिलांच्यो कटकटी सोंपना. एक फावट बिलां म्हयन्यांनी जाल्यार केन्ना केन्ना 10-12 पटींनी वाडीव येता. विधानसभेतूय हो विशय गाजलो. सगळे जाग्यार घालपाक सरकारान बिलांची जबाबदारी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स ह्या सरकाराच्या महामंडळा कडेन दिवपाचें थारायलें. आनी ते प्रमाण फाटल्या म्हयन्या सावन कांय डिव्हिजनांतलीं बिलां दिवंक जीएलान सुरवात केल्या. हळू गोंयभरचीं बिलां जीएल हाताळटले. हे पयलीं सरकारान वेगवेगळ्या डिव्हिजनांनी वेगवेगळे 6 खाजगी एजन्सीक बिलांचे कॉन्ट्राक्ट दिल्यात. कामा प्रमाण तांकां वेगवेगळो रेट मेळटा. स्पॉट बिलिंगाक बीसीआयटीएस एजन्सीक सरकार ₹10.60 बिला फाटल्यान दिताले. स्पॉट बिलिंग विदाउट मीटर रिडिंग कामाक ₹4.60 मेरेन घेताले जाल्यार एक एजन्सी वीज खात्यान दिल्ले रिडिंग घेवन बिलां प्रिंट करपाक ₹2.25 घेताली. जीएल वीज खात्यान दिल्ले रिडिंग घेवन बिलां प्रिंट करपाक सध्या ₹8.50 दर बिला फाटल्यान चार्ज करता. काम मात ₹2.25 घेवपी एजन्सी करता तितलेंच करता. वीज खात्याचे मीटर रीडर रिडिंग हाडून जीएलाक दिता. जीएल तो डेटा एंट्री करून बिलां प्रिंट करता आनी परती हाडून खात्याक दिता आनी चार्ज लायता स्पॉट बिलिंगाचो विथ मीटर रिडिंगाचो. त्या खातीर खात्यान आतां 200 कंत्राटी पद्दतीचेर मीटर रीडर घेवपाचें काम सुरू केलां. म्हणजे सरकाराक कामय चड आनी खर्चूय दोबराद. हो सगळो प्रकार चल्ला वर्क ऑर्डर काडिनासतना. वीज खात्यांतलीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण सरकारान जीएलाक बिलां काडपाची वर्क ऑर्डरच काडिल्ली ना. तरी आसतना जीएलान फोंडेच्या डिव्हिजनांत बिलां दिवपाक सुरवात केल्या आनी बाकीच्या विभागांतले सध्याचे खासगी एजन्सी कडच्यान डाटा घेवपाक सुरवात केल्या. वर्क ऑर्डर काडिल्ली नाशिल्ल्यान जीएलाक आपलें काम कितें तेंच खबर ना. जीएलाचो चेअरमॅन दत्तप्रसाद नायक मात 6 म्हयन्या भितर लायटीच्या बिलाचो प्रस्न जाग्यार पडटलो म्हूण उलयता. तो म्हणटा जीएलान लायला तो प्रेस चड ना. 40,000 कनेक्शनां जी आसा तांची ऑलरेडी बिल्स आमची रेडी आसा आनी उरिल्लीं आर इन द प्रोसेस. ती बेगीन जातली. वी आर चार्जिंग अ रेट ऑफ ₹8.50. आय थिंक इट इज अ व्हेरी गुड रेट. बीसीआयटीएस जी पयलींची कंपनी आशिल्ली स्पॉट बिलिंग करताली दे वर चार्जिंग ₹10.50. अँड म्हाका दिसना ताच्याकूय सकल म्हणजे ₹8.5 सकल जीएलाक तरी आमकां परवडचें ना. And if anybody is doing anything below that, I don't think anybody can do below that. म्हणजे जर कोण करतालो ताच्या सकल सुद्दां इट इज नॉट स्पॉट बिलिंग. ते कन्व्हेन्शन बिल ते पयलीं तांबडें बिल येतालें पळय ताजेर म्हाका दिसता ते कितें ₹4.5 चार्ज करताले, नॉट फॉर स्पॉट बिलिंग. आनी वी वील बी गिविंग गूड सर्विसीस.
वी हॅव अ ट्रॅक रेकॉर्ड. तुम्ही पळयलां आसतलें लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, गृह आधार स्कीम आसा, मायनिंग डिपेंडमेंट. वी हॅव डन अ गुड जॉब इन ऑल दीस थिंग्स. सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे लोकांच्यो ज्यो तक्रारी आसा अबाउट बिलिंग सगळें स्ट्रीमलायन जातलें. सो वी एश्युअर यू दॅट एवरीथींग वील बी स्ट्रीमलायन्ड इन द कमिंग 6 months. सध्या वर्क ऑर्डर नासतना जीएलआचें काम चल्लां. तातूंतच कंत्राट काडून घेतिल्ले कांय खाजगी एजन्सी कडच्यान वीज खात्याक फुडें बिलां दितले जाल्यार फाटल्या मिटर रिडिंगाचो डेटाच आयिल्लो ना. ह्या कारभारांतल्यान लोकांक बिलांचे कसले कसले शॉक बसतात ते आतां एक एक उक्ताडार येवपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्यो 27 मायनिंग लिजी रिन्यू करपाची प्रक्रिया खण खात्यान सुरू केल्या. सरकारान मायनिंग लीज रिन्युअल धोरण हे पयलींच जाहीर केलां. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोंय सरकाराच्या धोरणा प्रमाण आनी हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण हे मायनिंग लीज रिन्यू जातले. इतले मजगतीं मिनाच्या येरादारीचो प्रस्न घेवन ट्रकवाले मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसके वेळार ताचेर निर्णय घेवपाचें उत्तर पर्रीकारान ट्रकवाल्यांक दिलां. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ले 27 मायनिंग लीज रिन्यू करपाची प्रक्रिया गोंय सरकारान सुरू केल्या. लिजांचे रिन्युअल MMDR कायद्याच्या 83A कलमा खाला जातले. लिजांचे रिन्युअल करतना खण खातें वेगवेगळ्या गजालींचेर विचार करता. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ल्या मायनिंग लिजींच्यो लिजी रिन्यू करपाक हायकोर्टान सरकाराक आदेश दिल्लो. मायनिंग लीज रिन्युअलाचेर गोंय सरकारान धोरण जाहीर केलें. लिजी रिन्यू करतना पर्यावरणीय मान्यतायेचेर विचार. ह्या लीज रिन्युअला आड गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टान गेला. मात सुप्रीम कोर्टान लिजांच्या रिन्युअलाचेर स्थगिती घालूंक ना. ताका लागून सरकारान ही प्रक्रिया सुरू केल्या अशें सुत्रांनी सांगलें. इतले मजगतीं मिनाच्या येरादारीचो विशय घेवन उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे ट्रकवाले बुधवारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. ह्या विशयाचेर शुक्रारा मंत्रिमंडळ बसके वेळार उपाय काडपाचें उतर पर्रीकारान ट्रकवाल्यांक दिलां. सीएमान सांगला आयज सांज बसून आपूण फाल्यां सांज बसून जो रेट आहा तो आपूण ठरयता. परवा आपली कॅबिनेटान आनी परवा आपूण प्रेसाक सांगतलो. योग्य ते तुमकां रेट दिवपाचो आपलो प्रयत्न आसतलो. आनी जे आमचे आनीक गिरणीचे आसल्यो सगळ्यो निवेदन दितून आसा त्यो बाईन सांगल्यार दिवाळी जावन 4 दिसांनी आपूण बसून सगळे वेवस्थीत तुमचे हे निवडून दिता आमी सांगला. ते कितले करपाचे ते बी बाई ठरोवन सांगतलो. कोणाक कशें रुटान कशें काम दिवचें, कशें दिवचें, कोणाक कितलें काम मेळचें, कितलें काम मेळ्ळ्या उपरांत बॅन आसतलें, हें सगळें तेजें एक हें हुकमा तयार करून तो तुमकां प्रेसाक पयलीं सांगतलो आनी परवा सांगतो तुमकां नाल्यार. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. अंदूचे इफीक चडांत चड फिल्म बाजाराचें स्वरूप हाडपाचो यत्न चल्ला. कला आनी मनोरंजना बरोबर फिल्म इंडस्ट्री रोजगार उबो करता. ते दिशेन यत्न चल्ला म्हूण ESTचो उपाध्यक्ष दामू नायक मिडिया कडेन उलयलो. पणजेचे इफी बरोबर बाकीच्याय तालुक्यांनी फिल्मां आनी म्युझिक कॉन्सर्ट करपाचोय विचार चल्ला. ESTच्या कार्यकारी मंडळान बुधवारा बसका घेवन इफीच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. आतां मेरेन इफीक येवपी प्रतिनिधीचो आंकडो 6,000 वयर पावला. इफीचे प्रिपरेशन मोठ्या नेटान चालू आसा. लास्ट इयराक 12,916 डेलिगेट्स रजिस्टर्ड जाल्ले. ह्या वर्सा आमी एक्सपेक्ट करता ते 13,000 प्लस मे बी 14,000 पर्यंत पावूं येता. आतां पर्यंत 6,000 डेलिगेट रजिस्टर्ड जाल्ले आसा. आनी ताचो जो भितरलो खरो कॉन्सेप्ट आसा तो भायर काड असो म्हटला. द कॉन्सेप्ट इज वॉट इज इफी. इफी मिन्स इज अ बाजार, फिल्म बाजार. एक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून फिल्मा कडेन पळयले वता. एंटरटेनमेंट म्हणून पळयता ते लोक, पण ताचो दुसरो पार्ट आसा, इट इज अ रोजगार, एम्प्लॉयमेंट. अंदूचे इफीक बाजाराचे स्वरूप दितना फुडें फुडें NFDC करता तो फिल्म बाजार ESG स्वता आपल्या हातान घेवपाचो विचार करता. पणजे भायर बाकीच्या तालुक्यांनी फिल्म आनी म्युझिक कॉन्सर्ट करपाचोय विचार ESGन चलयला. ह्या वर्सा पिक्चरां होच विशय धरून लोकां कडेन पावोवपाचो प्रयत्न आसा. फक्त फिल्म, कारण इफी इज रिलेटेड टू फिल्म, सो पिक्चर लोकां कडेन पावप. आनी ताई प्रमाणे तो पिक्चराचें संगीत, पिक्चरां पावयली आमी, त्या पिक्चराचें संगीतूय लोकां कडेन पावोवपा सारकें बारीक म्युझिक कॉन्सर्ट आसलो जाल्यार तो अजून डिसायड जावना, पण तो पावप इतलो वॉट एवर इज रिलेटेड फिल्मा खातीर. पणजे सोडून दुसऱ्या जाग्यांचे स्क्रिनी घालून मुवी दाखयतले विचार आसा चालू. बरी फिल्मां लोकांक पळोवपाक मेळची, त्या खातीर वेगवेगळ्यो कमिट्यो समित्यो नियुक्त करीत आसा. 2004 जाल्ले ताजे पेक्षा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हाजे नेतृत्वा सकयलो हो इफी जो आसा आयचो 2014चो, तो सगळे रिकॉर्ड ब्रेक करतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. घेवया एक विराम.